योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. पक्षाच्या कागाळीचेर चर्चा करपाक आनी त्यो सोडोवपाक राजकीय पक्षा बरोबर सप्तकी नियाळ बसका जाहीर केले वेंचणूक आयोगान. सोऱ्याच्या नशेत जावपाक लागल्यात अपघात. पिवन गाडयो चलोवप्यांचेर करात कारवाय, लोकांची मागणी. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांनी शिवरो येता पावस. हवामान खात्याचो अदमास. कांय कडेन दिश्टी पडटली दवाची कुपां. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत फाटोफाट 2 अपघात मरणाची नोंद जाल्या. नाकाबंदीचेर आसतना एके गाडयेन धपको दिवन आपले कर्तव्य करपी 2 पुलिसांचे बळी घेतले. जाल्यार दुसऱ्या आनीक एका गाडी अपघातांत एका जोडप्यांक जाग्यारच मरण आयले. लोक तिडकल्यात. ते म्हणटात, कोण सोरो पिवन वा हेर कसलें व्यसन करून गाडी चलोवप्यांचेर पुलीस सक्तीची कसलीच कारवाय करिनात, देखून गाडयो वेगान धांवडयतात. कुट्टरेचो आदलो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्साच्या मतदारसंघातलो हो रस्त्यावयलो दुसरो अपघात. ताणें लोकांच्या मनांतले उलोवन दाखयले. आयकात ताका. I have a feeling that police has to check for drunken driving, for रातीचे मातशे हें दवरपा जाय. कितें जालां हितू आसा असेंब्ली देखून उलयतालो. Accidents repeat जाताय because of drunken driving. It is why it is fault of the police. पुलीस तर सगळ्यांची एक्शन घेयलोली आज हें जावपाक पावना. भिरांत दितालो लोकांक. म्हणजे आय एम नॉट कॅस्टिगेटिंग द पुलीस. I am not castigating those people also who are drinking. Those who are drinking should have a driver who is not drinking. Police should take action so that they don't repeat. चेक करपाक रावले पुलिसांक उडयले. पुलिसांक उडयला कित्याक पुलिसान they didn't expect him to come so fast. That's why the police हें जालें. But तोडगोडे कोण चेकिंग जायनासतना वयता. So हुंय तरी भिरांत लागपा जाय लोकांक. आणि ही भिरांत हात लागना जाल्यार आनी मुखार मायज जातले. बिकॉज कल्चर चेंज जाता. पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ गोवा आर थिंकिंग दॅट गोवा इज अ प्लेस टू ड्रिंक, गोवा इज अ प्लेस टू मेक. हांव असेंब्ली सदां उलयतां ती चेंज जावपा जाय. पुलीस शूड बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. पुलिसान एक्शन घेना जाल्यार ही आनी मायज जातले. पीपल वील रस्त्यार भोंवपाकूच भिरांत जातली. कित्याक कोण येतो राती तूं कोण उडयतलो. सीन हांव थिंग गाडी पार्क केलोली पुलिसांक उडयली. आनी सामान्य मनीस एक जाणटे मनीस रस्त्यार वयता. वॉट इज हिज फेट. सो अगेन परतून एकदा सांगता आमगे कुर्तोनी जर एक्सिडेंट जाला त्या पुलिस हांव सांगता तूं एक्शन घेना आनी तूं सांबाळ म्हण. आनी हांव पुलिसांक क्लियर कट सांगता तूं एक्शन घेना जाल्यार तूं सांबाळे म्हण. तुमच्या आमी कंप्लेन करतले म्हण. गेट्स द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द पीपल. द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज दॅट एक्सिडेंट फॉर जाला तो हें न्ही. तो हितू डेंजरस आनी हितू बडे केन्ना अशें करून एक्सिडेंट जालना. एकल्या शेवटून मारप पयस. दुसरे बसी एक्सिडेंट कोण मागीर वचून आनी खंय मारप. जस्ट इमॅजिन इफ इट वॉज देर वर लॉट ऑफ पीपल कमिंग, देर वॉज लॉट ऑफ ट्रॅफिक, हाउ मेनी पीपल ही वुड हॅव किल्ड. सो आय सिम्पथायज विथ द फॅमिली. त्या भुरग्यांक जे फॅमिली हांव जाणा तांकां खूब दूख जालें आसतली. आनी एक ल्हान भुरगें आहा. इट्स सो सॅड. कपल बायकाचेर वयताली. Couple were going on the bike. Car was coming along with the direction of the bike and direction of the car was the same direction. Like फाडला माल त्याने. आयतारा जाल्ल्या अपघातांत 2 पुलिसांक मरण आयले आनी आयच्या अपघातांत एका जोडप्याक मरण आयले, जाचे 10 वर्सांचे एक सान चली आसा. ह्या अपघाताक जबाबदार कोण? गोवा 365 खातीर साश्टीच्यान रमेश नायक रावत. पक्षाच्या खंयच्या कागाळीचेर चर्चा करपा खातीर आनी त्यो सोडोवपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षां बरोबर सप्तकी नियाळ बसका घेतले. वेंचणुको लागीं आयिल्ल्यान मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान जाहीर केला. प्रचारा खातीर होर्डिंग्स आनी कोविड मार्गदर्शक तत्वां कडेन संबंदीत समस्यांचेर आयज चर्चा जाली. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान जाहीर केला की दर सोमारा नियाळ बसका जातली, जातून सगळे राजकीय पक्ष तांच्यो कागाळी मांडपाक शकतले. ते भायर राज्यांत पक्षाच्या बसकेत 50 जाणांकच परवानगी दितले आनी घराघरांतल्या प्रचाराक फकत 5 लोकांक परवानगी दितले, अशी घोशणा केली. कोणे नेम मोडलो जाल्यार सी विजन ॲपा वरवीं कागाळी करपाक मेळटात. ताणें क्लियर सांगला की कोवीड गायडलायन 5 जाणांक घेवन करपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड पक्ष वी आर प्राऊड दॅट आमचे अध्यक्ष सुद्दां 5 जाणांकूच घेवन वता. तुम्ही पळयलां आसतलें ब्लू टी शर्टां घालून 5 जाणांक घेवन आमी डोर डोर वतात. वी वील एडर टू ऑल द कोवीड गायडलायन्स what has been said. And with regards to the meetings, permission allowed केल्या, indoor meetings,
तातूंत एक कन्फ्युजन आशिल्लें तें क्लियर आज जालां की एज पर स्टेट गायडलायन इट इज ओनली 50 पीपल पर मिटींग. तांचे जे गायडलायन आयिल्ले इट वॉज 300 पर्सन्स ऑर 50% ऑफ कॅपॅसिटी ऑर एज पर द ऑर्डर ऑफ द स्टेट डिझास्टर ऑथॉरिटी. सो गोंयान जी आसा दॅट इज ओनली 50 पीपल. सो वी हॅव टोल्ड देम टू इश्यू अ प्रेस नोट किंवा एक ऑर्डर आमकां पॉलिटिकल पार्ट्यांक सांगात की बाबा हे गोंयान 50च म्हणटो देर लॉट ऑफ कन्फ्युजन. सो हे क्लियर जावचें म्हणून सो दॅट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो फॉलो इट. Today we had a regular meeting. There are a lot of small things that are coming out. So it is sort of a regular meeting, and we are supposed to now. Chief Electoral Officer said every week we'll meet. So tentatively with taking into consideration everybody's opinion. So every Monday by 11 o'clock we are going to have a common meeting with all political parties. And things are going on. Only few some difficulty about the hoardings here. We have discussed, and he has given a very good reply. आणि सेकंडली ते डोर टू डोर पळय ओल्ड गोवा तुमचे कॅन्डिडेटा काडले ते तुमी हाडले न्हू ते कालांगूट MLA जे प्रचार करता 5 जाण अशें कितें डिसिजन जालें कितले जाणांची मिटींग जावची. Decision campaigning said only 5, and पब्लीक मिटींग first it was set 300, but now because of the COVID they said they restricted to only 30 in Goa, not in other states, because we are COVID cases are going up. 30 or 50 They said 30 or 50 depend upon the size of the state. So there is a, but we were under impression because there was a news circulated that with 300 people we can have a meeting. But now he said no, only 30 to 50 within subject to the population and area. गोवा फॉरवर्डच्या उपाध्यक्षान बसकेत फातर्डेच्या ताच्या कार्यकर्त्यांक त्रास दितात ते विशीं कागाळ नोंदयली. रास्ता रोको आंदोलनात वांटेकार जाल्ल्या फातर्डेच्या GF वावुरप्यांक हेर राजकीय पक्षांनी तांच्या विरोधात नोटिसा जारी केल्ल्यान त्रास जातात. आमच्या कार्यकर्त्यांक त्रास केलो जाल्यार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. ती घडली की फातोर्डान जे फाटल्या फावट रास्ता रोको जाल्लो ते हाज्या खातीर ते रस्त्याच्या इशू खातीर आतां परते तेंच्यांनी स्टार्ट केला नवें की एक दोन आमच्या वर्करांक उगीच हॅरेस करपा खातीर नोटिसी काडपाक चालू केल्यात बेजिकली. आनी रिटर्निंग ऑफिसर जो आसा तोच SDM आनी 2 दिसांनी उगीच शोकोजा काडटात म्हणजे बेस्ट सुट्टेचो स्वरूप दाखोवप. सो हें आमी ताका सांगलां हें आमी खपून घेवचे नात. तर आमच्या वर्करांक जर पॉलिटिकल हॅरेसमेंट केले जाल्यार आमी उगी रावचे नात. हे ताजे नजरेक आमी हाडून दिला. ताणें सांगलां की तूं हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या नजरेक हाडून दी वीच वी वील ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टुडे इट्स. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रीस. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. विकास आनी प्रगती दोगूय VIP भावना मया येवपाची आसात. ज्या मार्गांतल्यान ती येतली तो मार्ग पुरायेन काबार जाला. PWDक फावना. फुडारी प्रचारात गुल्ल जाल्यात. गावाची लज धापची म्हणून गावातल्या लोकांनी रस्ते नितळ करपाचो वावर केला. गोवा 365चो कॅमेरा दाखयता मयेची प्रगतीची अधोगती. गोंयच्या रस्त्यावयले सगळे फोंड पुरयले वयतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. प्रत्यक्षात मये मतदारसंघात सगळ्यो समस्या रस्त्याचेर फतकल मारून बसल्यात हें पावलार दिसता. 1.5-2 म्हयन्या आदीं पैऱ्या वाठारांत उदका पायपलायन हाडपा खातीर म्हण उदका विभागान 6 किलोमिटराचो रस्तो उस्तून दवरला. तो आसलो तसो करपाक तांकां अजूनय म्हूर्त मेळूंक ना. कांय अंडरग्रावंड केबलय तोडून दवरल्यात. मये केळबाय वाड्यावयल्यान अवतिकाय सुरू जाता. हे पळयात मये केळबाय वाड्यावयले वॉल्त. उदका विभागान हांगा एक फोंड मारून दवरला. सारको वॉल्तार. सुचोवणी फलक ना. सुरक्षेची तरतूद ना. काळखात कोणेय येवन खड्ड्यांत घालून घेवपाचे. त्या उपरांत येता ते महामाया हायस्कुला मुखावयले वॉल्त. थळाव्या पंचान हाचे आदीं वेवस्थीत गटरां बांदून घेतलेली. पूण तिवूय पुरोवपाचो प्रामाणीक वावर PWDच्या कंत्राटदारान केलो. थळावी बायल कितें सांगता आयकात. उदक आमकां लावचें पडलें. उदक मागीर लावचें पडटा न्हू. लोक पडटा हांगा एक्सिडेंट पडटा लोक हांगा वलतो न्हू सारकें. ॲक्च्युअली एक्सिडेंट जाले हांगा. जाता तुका एक्सिडेंट. एक्सिडेंट जावं चालूच आसता. व्हडली गाडी येयली काय धाकटो खंय वयतलो तो मेच्या वयसून चल्लो मागीर तो अर्दो पडटाय बी. आतां ते नॅम मारून दवरला. आमी हाडली ते माती घालून पुरले. आमकां परते कामां करचें पडटा. होणको घालून दवरला तो माती घालून आमी पुरलो तो. उक्ते सांडून गेल्ले. उक्ते जाल्ले.
मये पंचायतीचे फुडले वटेन गांवकार वाड्याचे दिकेन वचपी महेश परबाल्या दारांतलो रस्तो चाचायल्लो दिश्टी पडटा. हांगा जायत्या जाणांनी घालून घेतला, पूण कोणाचे सोयर सुतक कोणाक ना. तसोच फुडें आदिनाथ संप्रदाया कडल्या आर्का कडेन काडून दवरलेलो हो फोंड. होवूय वाट पळयता एकाद्र्या बळीची. त्या उपरांत महामाया देवस्थाना कडले रस्ते कशे पुरोवन सोडल्यात, केबल कशे तोडल्यात पळयात. ताचे फुडें गेल्यार उदका विभागाचे आनीक एक कर्तूब पळोवपाक मेळटा. ते चिमुलवाड्या वयल्या तिस्कार. हांगा रस्तो तर खणलाच, कुशीची गटरांय पुरून उडयल्यात. पूण वळीन 3 कडेन व्हडले फोंड खणून दवरल्यात आनी ते तशेच सोडून दिल्यात. तेतूंतले एक व्हडलो फोंड तिस्का वयल्या वॉल्ताचेर खणला. आख्खोचो आख्खो मनीस तेतून पडलो जाल्यार कळचें सुद्दां ना. रस्तो आनी उदका विभाग कितें करतात काय. आनी हायट म्हटल्यार केळबाय वाडो ते पैरा मेरेन उदका पायपलायन आनी फोनाच्या अंडरग्रावंड केबलाक लागून कितले फावट रस्ते उस्तिल्या हाचो हिशोब ना. माती उस्तून गेल्यात. लोकांच्या दारांनी वचपी वाटेर लेगीत मातयेच्यो राशी. शेवटाक लोकांनी खाजगी मानाय घालून आपआपल्या घराकडल्यो वाटो मेकळ्यो करून घेवच्यो पडल्यो. आयकात सीमा बर्वे कितें सांगता ती. म्हणजे वाट पळयली जवळ एक तर हांगा जवळ कितलीशींच वर्सां उदक हाडून उरतालें आनी तांकां एप्लिकेशनां केल्ली की आमकां उदक वगैरे वचपाक गटार वगैरे बांदून दिवचें अशें म्हणून. पण जवळ जवळ 5-6 वर्सांनी तांकां म्हणजे कृष्णा परब जो आसा आमचो मयेचो पंच आमच्या वाड्यावयलो ताणें आमकां ते गटार हे करून दिले, बऱ्यापैकी बांदून दिले. आनीक तेजेर जी माती आसली ती तेंच्यांनी तशीच सांडलेली, म्हणजे पायपां घालपाक आनी कितें करपाक तेंच्यांनी हें केलें. पण ती माती तशीच सांडली आनी गेले ते कोण मनीस आसले ते. आनी तरी आमी तांकां सांगलें खूब फावटी की काडात व्हर ती माती, कित्याक परत पावसान जाल्यार ते गटारान भरत जाल्यार परत गटार चॉकअप जातलें म्हणून. पण तेंच्यांनी काय आमकां हेंच करूंक ना आनी आयल्या दिसा फक्त खणून दवरतात. मागीर लास्ट हांवें काल वाट पळयली आनी आमची भुरगीं खंय भोंवतात, कितें गाडयो आमच्यो येतात, ताका लागून मागीर हांवेंच मनीस घेतले आनी ते माती सगळी काडून घेतली. तुम्ही आता म्हणजे सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? सरकाराक हें अशें की हें जें चल्लां हें कितल्या फावटी खोदतात, कितें करतात, हेतून जर मनीस पडून जर मेलो, कितें जालें, कितें अपघाती हें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? खंयचो सरकार? आमी कोणाक विचारपाचें? कोणाच्या बद्दल कंप्लेन करपाची आनी खंय करपाची? कित्याक प्रत्येक कडेन अशें प्रत्येक रस्त्यार अशें खोदलेलें आसा. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवार बर्वे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोल्डन इगल ह्या टिमीन सानवी FC ह्या टिमीक हारायत कोपाड्डे फुटबॉल प्रिमियर लीग जिखली. 2 दिसाचे सर्तींतलो निमणो सामनो आयतारा जालो. कोपाड्डेम फुटबॉल प्रिमियर लीगान फुटबॉल मॅच घडोवन हाडली. ही सर्त 2 दीस वाळपय कोपाड्डेच्या ग्राउंडार जाली. 4 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. गोल्डन इगल्स ह्या जैतिवंत पंगडाक ट्रॉफी आनी 10,000 रुपयाचे इनाम दिले, जाल्यार उपजैतिवंत पंगड सानवी FC हांकां ट्रॉफी आनी 7,000 रक्कम भेटयले. पळयात काय यादगार जावन राविल्ले उर्बेभरीत खीण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज कांय अनपेक्षीत अश्यो हवामानाच्यो घडणुको अनुभवपाक मेळ्ळ्यो. हळदोण वाठारांत हंगाम नासूनय पावस झडलो. हे फाटभुंयेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय कडेन सांजे 4 ते राती 8 मजगतीं हलकोसो पावस शिवरतलो. दनपारां 4 मेरेन 70 दिवचल आनी धारबांदोड्या कुपां दाटिल्ली. वारो दक्षिण पश्चिम दिकेन घोळटालो. कालच्या उबदार हवामानाक लागून गोंय थंडसाणेंतल्यान भायर सरले.
कित्याक तर चढावत आनी उणे तापमानात 31.1 डिग्री सेल्सियस आनी 21.4 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वाडले. आयज चढावत तापमानात 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणे तापमानात 22 डिग्री सेल्सियसाचे लागसार उरपाक शकता. अशें आसले तरी 48 वरां उपरांत तातूंत 1 ते 2 डिग्रीन उणाव तयार जावं येता. वेगवेगळ्या वाठारांनी ऑफ सीझन पावसाचो अदमास, हळदण्या पावसाचो शिवर. तापमानात चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस आनी उणेच 22 डिग्री सेल्सियस. सकाळी वेगवेगळ्या वाठारांनी अपेक्षीत धुके. फाल्यां दनपारा मेरेन कांय प्रमाणात नितळ मळब. हवामानाची नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी दाट दंव दिश्टी पडलो. फाल्यां दनपारा मळबात कुपाट दिश्टी पडटली. फकत सकाळच्या वेळार मळब नितळ दिसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.